विधानसभा सुरवातीक सभापतींची पत्रकार परिषद झाली. ताजे उपरांत आमकां सांगलें की मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी केल्या, मिटींग घेतल्या आणि तो जो सो कॉल्ड इंटरनल मॅटर आसा तो मिटयला म्हणून. ते जावन 24 वरां भितर ती सारकी इनफेमस ऑडियो क्लिप व्हायरल जाता. ऑडियो क्लिप व्हायरल जाता आणि मागीर ताज्या दुसऱ्या दिसाक तुमी पत्रकार परिशद घेतात. तुमी कित्याक मदीं पडले? तुमी म्हणटात प्रकरण सोंपपा जाय आशिल्लें, मागीर सोंपतकीर तुमी कित्याक मदीं पडले? आतां सांगपाचें म्हणल्यार बाब रमेश तवडकर जरी आज ते गोंयचे सभापती आसात, अभिमान आसा. बाब गोविंद गावडे हे मंत्री आसात, अभिमान आसा. एक वेळार गोंयचे उठाचे संघटनेले फोर फ्रंटाचे नेते आज त्यांची सभापती किंवा मंत्री म्हणून जरी वळख जाली, पण जी अनुसूचित समाज आदिवासी समाजाचे हे लिडर ही म्हाका दिसता प्रकर्शान त्यांची वळख चड जनमानसां आसा. नो डावट दोगूय आमकां तितलेच प्रिय आसात, दोगूय म्हाका आजय तितलेच लागीं आसात. पण तरीक आसतना जी म्हाका प्रेस घेवपा पडली म्हणटा तुमी, कितें जालें जेन्ना इन बिटवीन सुद्दां आमचे प्रायम मिनिस्टराची गोंयांक मिटींग जाली. तुमी म्हणटा प्रमाणे मिनिस्टर मागीर चीफ मिनिस्टर रमेश तवडकर सभापती यांचे भितर सुद्दां बैठक जाली. तरीक आसतना ताजे प्रकरणांतले कोणी केल्लें खबर ना. जो व्हिडिओ ऑडियो जो व्हायरल जालो हातूंतल्यान सुद्दां आनीक वातावरण बरेचशें जालें. दोन्ही लिडरांक किंवा गोंयच्या एकंदरीत मळाचेर हे एक म्हणजे डॅमेजींग असो फॅक्टर दिसता. तातूंत त्या मॅरिटाचेर वचनासतना सुद्दां जेन्ना हें कळ्ळें, प्रेस कॉन्फरन्स जातात त्या वेळार सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष सदानंद तानावडे आसा तांकां सुद्दां म्हटलें हेतून भितर हो विशय भायर वचनासतना मिटपा जाय. ताजे नंतर आमचे उठाचे डेलिगेशन सीएमाक मेळ्ळें की हेतून हे कोणाची चूक हे केलं हें करनासतना हें मिटपा जाय. हो वाद भायर वचपा जायना हें म्हजें स्पश्ट मत आसा.